गोंयांत फाटल्या कांय दिसां सावन दोंगराचेर उजो लागपाच्यो घडणुको घडत आसात। खास करून हो उजो 70 मालांतल्या दोंगराचेर व्हड प्रमाणांत लागिल्ल्या कारणान झाडांचें लुकसाण जालांच, पूण त्या भायर वैज्ञानीक जिवाक लेगीत ह्याची बाधा जाल्या। तज्ञांनी दिल्ल्या म्हायती प्रमाण हो उजो हवामान बदलाक लागून लागला, पूण हो उजो लागपा फाटल्यान थळावे लोक लेगीत तितलेच जापसालदार आसात, अशें मत पर्यावरण मोगी राजेंद्र केरकारान उक्तायलां। आयकयात तांचें म्हणणें। म्हादई अभयारण्य आणि थळाव्या वाठारांत ज्यो रानांक आगी लागलेले आसा त्यो मानव निर्मित असल्याचो संशय जो आसा तो आमच्या मंत्र्यांनी आणि मुखेलमंत्र्यांनी व्यक्त केल्लो आसा। एकंदर ह्यो ज्यो आगी लागिल्ल्यो आसा त्याच्या फाटल्यान जायती कारणां आसा। सध्या लो ह्युमिडिटी आसा आणि हाय टेम्परेचर आसा। ही जरी नैसर्गिक कारणां असली, हवामान बदल हे महत्वाचे कारण असले तरी लेगीत ज्यो आगी लागलेले आसा तेका जायते त्या वाठारांतले लोक जे आसा ते कारणीभूत ठरिल्ले आसा हे स्पष्ट जाता। कारण ज्या वाठारांत आगी लागल्यो त्या वाठाराक हांवें जेन्ना भेटी दिल्यो तेन्ना हे स्पष्ट जाल्ले आसा। एकंदर ह्या आगीक लागून आमच्या रानाची मोठ्या प्रमाणात नासधूस जाल्ली आसा। जवळ जवळ 3 ते 4 चौरस किलोमीटर जंगल क्षेत्र जे आसा हे 70चे ह्या आगीनी नष्ट जाल्ले आसा। आणि एकंदर काजू बागायती आणि हेर बागायती पिकांची लागवड जी आसा ते क्षेत्रफळ आता सध्या मोठ्या प्रमाणात वाढत चाललेले आसा। एकंदर ह्या सगळ्या आगीच्या प्रकरणांक लागून हवामानान त्याचे जायते दुष्परिणाम आमकां दिश्टी पडटात। कारण जेन्ना अशा प्रकारच्यो आगी लागतात तेन्ना ओझोनचे जे सुरक्षा कवच असता ते संकश्टान सापडटा। कित्याक क्लोरिनाचे प्रमाण जे आसा ते मोठ्या प्रमाणात वाडटा आणि क्लोरीन मोनॉक्साईड नावाचो वायू तयार जाता अशें दिसून येयल्लें आसा। आणि एकंदर ह्या रानांतल्या आगीक लागून जायत्या पक्ष्यांची घरटी जी आसा ती उद्ध्वस्त जाल्ली आसा। हो कालखंड जो आसा तो पक्ष्यांच्या विणीचो म्हणजे ब्रिडींग सीजन आसा आणि बऱ्याच पक्ष्यांचे संसार जे आसा ते उगड्यार पडलेले आसा, उद्ध्वस्त जाल्ले आसा। एकंदर ह्या वाठारांत जे वाघ राबितो करता त्या वाघांचे अस्तित्व लेगीत दुर्बल जाल्ले आसा। एकंदर ही रानटी जनावरां जी आसा आणि त्या शिवाय वनस्पती आसा त्याचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान जे आसा ते जाल्ले आसा।